फुडारी चॅप्टर 8 एफ्रामीत वायट नदरेन व्हरतात. एफ्रायमाच्या कुलाच्या मनशांनी जिडियोनाक म्हणलें, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? तूं मिद्यानीत लोकां लागीं झुजूंक गेलोय तेन्ना आमकां कित्याक आपयलें नात? अशीं तांणी ताका खोरायेन बोबाट केली. ताणें तांकां जबाब दिलो, तुमकां हांवें सर केली जाल्यार म्हाका कितें मेळना? दाकांचें पीक जाल्या उपरांत एफ्रायमाच्या दाकां मोळ्यांत उरलोलें पुंजावप अबिएझराच्या आख्या दाकां पिकावून ओदीक बरें न्हय? ओरेब आनी झीब ह्या मिद्यानाचे सरदारांक देवान तुमचे आदीं केले. जें तुमी केलां ताच्या मुखार हांवें केलां तें कितें? तो अशें उलयतोच ताचे आड तिडतलोले तांचो राग सामकोच निवलो. 3. ट्रान्सजॉर्डनांत जिडियोनाची मोहीम, ताचें मरण. जिडियोन दुस्मानाची पाट जॉर्डना पलतडी धरता. जॉर्डनाशीन जिडियोन पावलो आनी तो उतरलो, पूण आपल्या 300 मनशां वांगडा पाटीक लागून ते हारपीत जाल्ले. देखून ताणें सुखोथांतल्या मनशांक म्हणलें, म्हज्या पाटलावदारांक उपकार करून तुमी थोडे उंडे दियात, कारण ते हारपीत जाल्यात आनी हांव मिद्यानाच्या जेबा आनी जाल्मुना राजांच्या पालांक लागलोलो आसां. पूण सुखोथांतल्या मुखेल मनशांनी जबाब दिलो, तुजे फौजेक आमी जेवण दिवंक जेबा आनी जाल्मुना तुज्या ताब्यांत पडले तर? जिडियोनान जबाब दिलो, जेन्ना सर्वेस्पोर म्हजे आदीं जेबा आनी जाल्मुना हांकां करीत तेन्ना हांव ओरोण्यांतल्या कांट्यांनी आनी सोरांट्यांनी तुमच्या मासाचे कुडके कोत्तलो. थंय तावन तो पेनुएलाशी गेलो आनी पेनुएलांतल्या मनशां लागीं तीच मागणी केली. सुखोथांतल्या मनशांनी जबाब दिलो तोच पेनुएलांतल्या मनशांनी दिलो. देखून पेनुएलांतल्या मनशाकूय तसलोच खर जबाब ताणें दिलो. हांव जैतिवंत जावन परत येतलों तेन्ना त्या गोपुराचें निसंतण कोत्तलों. जेबा आनी जाल्मुना हांकां हारयतात. आपली फौज घेवन जेबा आनी जाल्मुना कारकोर म्हणलोले सुवातेर आसले. काडमोनीतांचे आख्खे फौजेचे उरलेले ते सुमार 15,000 आसले. हातयारां घेवन आसलोल्या मनशांतले 120,000 मरून पडलेले. भोंवत्या लोकांच्या वाटेन नोबा आनी जोगबेहा हांचे उदेंतीक जिडियोन लागीं सरलो आनी फौज आपूण सुरक्षीत आसा म्हूण समजताली तेन्ना ताणें आक्रमण केलें. जेबा आनी जाल्मुना पळून गेले. तो तांचे पाटीक लागलो. जेबा आनी जाल्मुना मिद्यानाचे दोगांय राजांक आपले भोंडकोणींत घाल्ले आनी आख्खे फौजेक आकांताक सांपडायले. जिडियोनाच्यो सूद घेवपाच्यो कुडण्यो. झुजा उपरांत जिडियोन हेरेसाचे चोडटेन परत आयलो. सुखोथांतल्या लोकांतल्या एका तरणाट्याक ताणें घोट धरलो. ताका विचार केले आनी ताणें सुखोथांतल्या 77 मुखेल मनशांची आनी जाणट्यांची नांवां बरोवन दिलीं. तेन्ना जिडियोन जोआसाचो पूत सुखोथांतल्या मनशांशी गेलो आनी म्हणलें, हे पळयात, जेबा आनी जाल्मुना म्हज्या हातांत. तांचीं नांवां घेवन तुमी मस्कऱ्यो करून म्हाका म्हणलोलें, तुजे हारपीत जाल्ले फौजेक आमी जेवण दिवंक जेबा आनी जाल्मुना तुजे आदीं पडलें कितें?
तेन्ना ताणें शारांतल्या जाणट्यांक घट धरले आनी अरण्यांतले कांटे आनी सोरांटे घेवन सुखोंतल्या मनशाचे कुडक्यान कुडके केले. तसोच पेनुएलांतलो गोपूर ताणें मोडून उडयलो आनी त्या शारांतल्या मनशांक तरवारीन मारले. तेन्ना ताणें जेबा आनी जाल्मुना हांकां विचारलें, तुमी ताबोर दोंगरार जिवेशी मारले ते मनीस कशे दिसताले? तांणी जबाब दिलो, ते तुजे भाशेन दिसताले तांतलो जण एकलो राजाचो पूत कसो वागतालो. जिडियोनान जबाब दिलो, ते म्हजे भाव, म्हजे आवयचे पूत आसले. सर्वेस्पराच्यान हांव तुमकां सांगतां, तुमी तांचो जीव वाटयल्लो जाल्यार हांवूय तुमकां जिवेशी ना मारतोन. तेन्ना ताणें आपल्या मालगड्या पुताक जेथेराक म्हणलें, उबो राव आनी तांकां जिवेशी मार. पूण तो अजून तरणाटो आसलो देखून ताका कालीच जालें ना. ताणें आपली तरवार भायर काडलीच ना. तेन्ना जेबा आनी जाल्मुना हांणी म्हणलें, तूं खूद उठ, आमकां जिवेशी मार, कारण मनशा प्रमाणें ताची शक्ती. गिडियोन फुडें सरलो आनी जेबा आनी जाल्मुना हांकां जिवेशी मारले. तांच्या उंटांच्या गळ्यांतले श्रिंगार ताणें काडून व्हेले. जिडियोनाचे निमाणे दीस. इस्रायलकारांनी जिडियोनाक म्हणलें, आमचे वयर राज चलय, तूं, तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत, कारण मिडियानाच्या हातांतले तुवें आमकां निवारल्याय. पूण जिडियोनान तांकां जबाब दिलो, हांव तुमचेर राज चलोवचो ना, न्हय म्हूण म्हजो पूत, सर्वेस्पर की तुमचेर राज चलयतलो. जिडियोनान फुडें म्हणलें, हांव तुमकां एक विनंती करतां. झुजाची लुटींतली दर एकलो म्हाका एक मुदी दी, कित्याक हारयलोल्या इस्माएलितां लागीं भांगाराच्यो मुदयो आसल्यो. तांणी जबाब दिलो, व्हडले खुशेन त्यो दिता. ताणें आपलें आवरण पाटलायलें आनी तातूंत दर एकल्यान आपले लुटींतली एक मुदी उडयली. ताणें मागलोल्या त्या भांगाराच्या मुदयांचें वजन 1700 भांगारा शेकेल जालें. हाचे भायर मिदियानाचे राजांचे झेले, कानांतलीं, जांबळ्या रंगाची आंगोस्त्रां आनी तांच्या उंटांच्या गळ्यांक आसलोले पट्टे. हे भांगाराची गिदियोनान एक एफोड केलो आनी ऑफ्रा आपल्या शारांत तो स्थापलो. ताची देख घेवन आख्खो इस्रायल लोक थंय ते मुर्तेक नमस्कार करूंक लागले आनी जिडियोनाक आनी ताच्या घराब्याक ताच्या फुड्यांत बसतवले. अशें मिदियानाक इस्रायलकारांनी मोडून घातलो. ताणें आपली तकली परत वयर उबारली ना आनी जिडियोन जिवो आसो पर्यान देसाक 40 वर्सां सवस्काय आसली. जेरुब्बाल, जोशुआचो पूत, जिवंक घरा गेलो. जिडियोनाक जल्मल्ले 70 पूत आसले कारण ताका जायत्यो बायलो आसल्यो. शेकें रावताली ताची नायकीन, तिणेंय ताका एक भुरगो दिलो. ताका अबिमेलेक ताणें नांव दवरलें. शुभ उत्तार पिरायेर जिडियोन जोआसाचो पूत मेलो आनी जोआसाचे आपले बापायचे समाधींत अबिजेराच्या ऑफ्रा सुवातेर ताका पुरलो. इस्रायल नव्यान कुड्ड्या देवा फाटल्यान वेता. जिडियोन मेल्या उपरांत इस्रायल लोक परत बालां फुडें बसतवले आनी बाल बेरिताक आपलो देव केलो. सगळ्या सरभोंवतणेच्या आपल्या दुस्मानांतल्या हातांतलो आपणाक निवारलो त्या सर्वेस्परा आपल्या देवाचो इस्रायलकारांनी आनीक उगडास धरलो ना. तशेंच इस्रायलाक जें सगळें बरें केल्लें ताचे खातीर जेरुब्बालाच्या जिडियोनाचे घराब्याक तांणी विस्वाशी उपकारपण दाखोवंक ना. देवाचें उतर हें.